दोन तीन दीस जाले म्हाका तुवें रोयला कितें ना पूण लोकांचें नुकसान जालें हय हें पळय कितले भाजी जाले रोयता आसा ते जायती हें मायज आसा ते दोन कडेन कितें फुटलां न्हू पण कितें खारें उदक भितर सरलें हें सगळें आनी गेलें सगळें हें भाजी बिजी लायिल्ली पीक गेलें सगळें हें पळय कितले लुकसाण कितलें जालां आसतलें अंदाजे तुगेल्या कितले शेतकारांक अशें म्हणल्यार जायते मायज आसता तें म्हाका 20 जाणां दिसता म्हाका शेतकार 20 शेतकार 2-3 लाख तें हांव सांगा सगळ्यांनी कितें कितें लायता म्हाका सांग हांगासर मिरसांगे लायल्या आनी कांदे आनी तांबडी भाजी हय तांबडी भाजी तितून हें करता हां मेन पीक म्हणल्यार कितें मिरसांग आनी मिरसांग सद्या वांयगण रोयना हेका लागून गोरवां लागून हां बांद ना सायडीन सगळ्या आतां कितले दीस सुमार जाले 4 दीस जाले 2-3 दीस जातले म्हाका कोण येवन गेल्या हांगासर अधिकारी बीन पळोवन गेले म्हाका तें खबर ना ते कमिटी आसा न्हू ते मातशें हें घेता एक कितें बांदलें दिसता फावटी कितले 2 फुटल्या ते 2-3 आसा दिसता ती फावटी हां एक बांदला सगळें उदक खारें जालें पयलीं साय आशिल्लें उदक साय म्हळ्यार हांगा हें सायन ही सायडीक वांयगणां आसता तें बाकीचें हें खारें खारें म्हळ्यार कोण हें आसा न्हू तांकां खारें आसता तें बांद फुटली म्हणटकीर साय आसा तितून खारें नमस्कार हांव सुषमा गावडे मडकय पंचायत आनी हो म्हाजो वाडो आक्सन मडकय आमचे पळय आतां बांद फुटून सगळे शेतान उदक भरलां इतले व्हडले ते पळय फावटे पडून सगळे लोकांचे इतले आतां शेत रोवपाचें आशिल्ली सगळे शेतान उदक भरून सगळे ओले जाले प्लस लोकांनी व्हरून मिरसांगे रोयल्यो खुबशे लोकांनी 50-60 लोकांनी मिरसांगे रोयल्यो 4-5 हजार मोडून रोपां हाडून रोयल्यो सगळे इबाड जाले आतां कितें करपाचें बांद हो बांदपाक कितें तरी उपाय करचो पडटलो आनी बांदता जाल्यार तो कॉन्क्रीटचो बांदचो पडटलो दर वर्सा मोडटा असो बांद ना 2 वर्सां न्ही गेल्ले 1.5 वर्सां पयलीं मोडलेलो सो आमच्या स्थानीक आमदारान म्हणजे आमच्या वीज मंत्र्यान बांदून दिल्लो आमकां परत आतां हे दुसरे कडेन फावटे पडले आनी लोकांक खूब म्हणजे खूब त्रास जाल्या प्लस आमचे माणसो आशिल्लो लोकांनी 7-8 लाख मोडून माणसो केल्ल्यो तांकांय लुकसाण शेताचे तर आतां कांयच करपाक मेळपाना हें उदक सुकचें ना आनी शेतां लोकांक खणपाक मेळपाना हे संदर्भान पंचनात्यान तुमी कोणाक कळीत केला हांकां डिपार्टमेंटा बी आमचे स्थानीक आमदाराक हांवें राती मेसेज करून कळयल्लें आनी आतां परत हांव आतां व्हिडिओ काडून तांकां धाडटलें वो आतां बांद बांदतले जाल्यार असो कॉन्क्रीटचो बीन असो कितें बांदलो जाल्यार तुमकां येणाऱ्या काळान मदत जावपाक शकता हय बांदता जाल्यार कॉन्क्रीटचोच बांदचो पडटलो जाल्यार ताका उपाय ना पयलीं आमचे जाणटे माती घालून करताले पण तशें काम आतांच्या लोकां कडेन जायना न्ही कॉन्क्रीटचेंच काम करचें पडटलें नाजाल्यार ताका आनी उपाय ना सो आतां ही लुकसाण भरपाई गव्हर्मेंटा कडेन आतां तुमी घेवन वयतले काय म्हणून लोकांची वयचेंच पडटलें जावं आमच्या स्थानीक आमदाराकूय बीन सांगचेंच पडटलें कारण आतां आमचे लोक हांगा म्हाका दिसता 500 तरी लोक आसा जशे शेत रोवपी सो आतां कोण रोयता तांकां लुकसाण न्ही कोण जाता तो बाबडो हाडून खातलो बाकीचे कितें करतले कितें तरी आमकां मदत जायच पडटली आतां ह्या म्हयन्याक खणपाक स्टार्ट करतले सो आतां सगळें उदक भरले कारणान कांयच करपाक मेळपाना मशीन देंवचें ना शेतान आनी रोप बीन खंयच्यान हाडलेले लोकांनी पयशे दिवन रोप लोकांनी कुंभारजुवे मागीर धुळापेल त्या सायडीच्यान वचून 500 रुपयांनी आयणां करून 5-6 हजाराचो रोप हाडलेलो लोक आतां म्हणटा इतलो रोप हाडलेलो तोय ना प्लस आमी कितें करून भाजी विकून ते 4 पयशे करता आशिल्ले ते बीन आमचें लुकसाण जालें आमी कितें करूं काय विचारता आमकां बांदत कितें तरी सरकारान मदत करचीच पडटली नाजाल्यार लोक आनी इवन आमचो गांव सामको तेंकून आसा गांवच्या लोकां जी कडेन कडेन घरां आसा तेंकांय त्रास जाता उदक लागू शकता आतां हो बांदपाचो कितें प्रयत्न चालू आसा लोकांचे काय कोण येतले अधिकारी बीन आतां 2-3 दीस जाले आमचे जी कमिटी आसा ते येवन करताय बट तेणी बांदलेले तेंचे सगळे प्रयत्न निश्फळ 50 खूट घातलेले तेवूय गेले घातलेले 50-60 फुटे घालून माती घातलेली ते इतलो नेट असो उदकाक जरगत आसा सो ते सगळे व्हांवून गेले तेंचे बाबड्याचे इतले काल पयशांचे त्रास करता कांयच फायदो ना सगळे गेले व्हांवून